शुक्रारा धारबांदोडेच्या मामलेदारान पुलिसांक घेऊन धनगरांच्या या घरांचेर ॲक्शन घेतली। 6 घरां मोडल्यात। बाराभूमी शिक्षण संस्थेच्या जाग्यात ही बेकायदेशीर घरां बांधल्यात म्हूण शिक्षण संस्था कोर्टात गेल्ली। कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण कारवाय जाल्या म्हूण धारबांदोडेचो मामलेदार सांगता। रावतले तिंचे डॉक्युमेंट काय नाशिल्लो एविडन्स आमचो घेतलो दे हॅव नॉट प्रोड्यूस एज पर गोवा लँड प्रोविजन एक्ट 1995 दे शूड प्रोड्यूस द एनी डॉक्युमेंट टिल डेट दे हॅव फेल्ड ऑलरेडी मामलेदार पास द ऑर्डर इन 2014-2015 आणि पंचायतीचें काय नाशिल्लें काय ना दे आर नॉट तुतले 5 जाण हेका येल्ले हायकोर्टार ते फायल थिंग फॉर स्टे लागून गेल्ले ते एकट्याक स्टे ग्रांट केली आणि बाकी 4 जाणांक ते हायकोर्टान सांगला वी रिक्वेस्ट हायकोर्ट दॅट वी विल डिस्पोज विथिन 3 months for pending of the regulation application that is pending before the collector. The Barabhumi has filed a petition against the government. Okay. Why the government authorities not taken the action? Okay. So tumka then High Court we have given assurance to High Court that we will dispose within the 6 weeks. घरा मोडल्यात तातूंत एका नॅशनल चॉक बॉल प्लेयर चलयेचें घर आसा। हे चलयेन 12 नॅशनल्स केल्यात। आमकां साल्वार करची म्हूण तिचो आमदाराक उलो। गव्हर्नमेंट अशें दिसता म्हटल्यार आमी तेंचे वयर नांव काडले। गणेश भाऊ खबर आसा की कितलेशे नांव वयर काडले तेच्या आमदाराच्या ऑफिसान सगळी ट्रॉफी बी सगळे आसा आणि तेका चडशे खबर आसा। तो आमच्या वांगडा एका नॅशनलाक बी येयल्लो आसा तेका खबर आसा कितली भुरगीं घाम काडून हे करता ती तेणी बी स्पीच करता तेन्ना म्हटलेले बी आसा की आपली भुरगीं खूब कश्ट करून घाम गाळून आपले नांव वयर बी काडटा चॉकबॉलाचे बी नांव रोशन केल्लें आसा अशें बी तो म्हणटा आनी तेणी सांगलें जे भुरग्यांक कोणाचो प्रॉब्लम आसा तेणी आपल्या कडेन येवचें आनी सांगचें। सो हांव तेका रिक्वेस्ट करता की तेणी आमकां हेल्प करची म्हणून। तो आमदार जाय नेक्स्ट आमदाराची जबाबदारी आसता काय ना तेणी ती कितें करपाक जायत न्हू। ऑर्डर कशी आसता जे दिसा तारीख येता ते दिसा मोडप आसता हय काय ना तेंच्यांनी कितें सांगूंक सुद्दां ना आनी कोणाक कितें खबर ना अमके दिसा मोडपाचें आसा। टॅक्स म्हटल्यार आमकां गव्हर्नमेंटान पयशे बी दिल्या घराक कित्याक पयशे दिल्ले तर सगळ्यांक हांगातले घरांक दिल्ले आसा। गांवचे लोक म्हणटात पंचायतीन तांकां उदक लायट दिल्या सरकाराक ते बिलां फारीकूय करतात। घरां बेकायदेशीर जाल्यार उदक लायट कशी दिली ही घरां खंय 30 ते 35 वर्सां सावन आसात। इस्कॉल जावचे पयलीं सावन आमचे घरा हांगा आसा। इस्कॉल जावचे पयलीं तेंच्यांनी बांदून नाका म्हणून तरी सांगपा न्हू तेंच्यांनी पयलीं बांदा म्हणून सांगलें सोपट दिलो आनी वयल्यान आतां तुमी जर वतेचे अचानक तुमी येवन तुमी हे केले आमी खंय म्हणून धांवतले खंय म्हणून वयतले। आतां ही भुरगीं ह्या इस्कॉलान शिकलेलीं तुमकां कशी काकूळ दिवना मातशी सुद्दां तेन्ना आमकां कितें तरी खंय तरी इतको खंय तरी एका घरा पुरतो तरी आपलो खंय तरी लोकांक दिवन आमकां खंय तरी सायडीक सरले आमकां आमी वचपाक तयार आहा। इतले 35 वर्सां जालें अशें झाडां बुडणी आसा न्हू बसून झाडां बुडणी हे करून जेवून ना कालच्यान काय ना ती आसा आपली हे करून झाडाच्या मुळांनी आनी खंय कोणाक वयतले बाबडी ती तरी खंय म्हणून वयतली हे करतले। आतां आसा सगळी ती आपल्या हेनी झाडां मुळांनी खंय तरी भुरगीं घेवन आपले आसता हे पावस येयलो लागींच आमकां पावसान वयतली खंय आनी हे कितें हे घरात ना जाल्यार मागीर आमी स्टडी करूं काय आनी कितें करूं ह्या भानगडीन पडपाचें कितें करपाचें करियर करपाचें आमचें काय आमी हितूनच पडो आनी फाल्यां करियर करूं ना जाल्यार लोक बोबो मारता हो अनपड हो बेबदो मागीर कितें म्हणून करता आमी सोऱ्याचे नाजानच लागतले मागीर करियर कोण पाड करता आमी आमचें करता काय कोण करता आमचें कितें तरी मदत करची आमच्या भुरग्यांच्या करियरा कडेन तरी लक्ष दिवपाचें अशें म्हणटा जागो तरी दिया ना कितें तरी दिया बाबा। तातूंतल्या कांय घरांक मोडचे पयलीं ती सारकी करपाक आनी कांय घरांक बांदपाक म्हूण सरकाराच्या स्किमींतल्यानूच पयशे दिल्ले। गव्हर्नमेंट घर सारकें रिपेरी करूंक म्हाका पयशे दिवूंक 60-70 हजार रुपये दिल्ले तेंच्यांनी म्हाजो फोटो बिटो मारून तेंच्यांनी नेला। कोणी दिल्ले पयशे पंचायतीन दिल्ले म्हाका। कितले 60-70 हजार रुपये दिल्ले 70 हजार दिल्ले पंचायतीन दिल्ले तुका पंचायतीन दिल्ले घर रिपेरी करूंक। काल येवन मोडले जबरदस्ती मोडली मामलेदारान तलाट्यान भरताले आमी नळाचे बील भरता लायटीचे बील भरता सगळे भरता लायट नळ सगळे आशिल्ले तुमकां गव्हर्नमेंटान म्हणल्यार गव्हर्नमेंटान ते आतां कितें सांगून गेले ते म्हणटात तुमी बोगस करता म्हणटा पूण बोगस आमी कशें करतले तुमीच बोगस जाले जाल्यार आमी बोगस जातले न्हू आमकां पयशे कशे दिल्ले घर बांदून घर बांदपाक तुमकां पयलीं पयशे दिल्ले पंचायतीन दिल्ले प्रुडंटान बाराभूमी शिक्षण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांक गाठले ते म्हणटात तांणी फकत सरकार कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाण कारवाय करिना म्हूण याचिका घाल्ली ताचेर मामलेदारान ॲक्शन घेतल्या। धनगरांची घरां बेकायदेशीर म्हूण कोर्टाच्या आदेशान मामलेदारान मोडली। लायट उदकाची बिलां ही घरां कायदेशीर थारावपाचे डॉक्युमेंट जावंक शकना म्हूण सरकारूच म्हणटा। सरकारान लायट उदकाची बिलां लायली ती लायली स्किमी दिल्यो आनी पावस तेंकला आसतना आज ह्या धनगरांच्या फामिलींक छप्पर ना करून घालें इतले खरें।
प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.